अय्यो चेरडू रडत मगो मस्त दृष्टी काण पळयतोय कळा अश म्हणाल माय. अय्यो दृष्टी घालची म्हण आसा दृष्टी काडची म्हळ्यार कसलें असल एक आश्चर्य म्हाका जाल्लें मी ते आज आमी दृश्टीची वैरी दृश्टी दवरून थोड्याची चर्चा करूया. आतां दृश्टी हाका नदर म्हणटाची कोंकणीनी आनी दृश्य म्हणटाची आनी दिश्ट म्हणटाची आनी इंग्लिशान तूं विजन आनी सायट अशें पुरा म्हणटा आमी. आनी हांगा तो दृश्यम आनी काणचिनद म्हणून हांगा तो मलयाळमांत तूं म्हणटाची आनी दर्शन म्हणून मराठी भाशेन म्हणटाची. सगळे एक अर्थ जाता कसो म्हळ्यार आमकां दोळे एक तोंडान तूं प्रधान हांगा दोळे आसा. ह्या दोळ्यान तूं कसो दोळ्याक कसो सामर्थ्य आसा ताका आमी दृश्टी म्हणचे दोळ्याचें सामर्थ्य. आनी त्या दृश्टी मिती आमगेल्या दोळ्यान तूं दृश्य उत्पत्ती जाता. दृश्य सायट सीन उत्पत्ती जाता सायटा मिती. आनी मागीर आमी ಸ್ವಲ್ಪ डीप गेल्यार आमकां मना भितर दिसचें म्हूण आसा ताका आमी विजन म्हणटा. विजन दर्शन अशें हें दोळ्याचें एक दिसचें सामर्थ्य तें मनांतय तें भितर वता आसता. असल एक शब्द आमी दिननित्य उपयोग करताचे पळोवचें गेल्यार आमगेलें आमी केन्नाय उलयतना म्हणटाली इन माय पॉयंट ऑफ व्यू इन माय ओपिनियन म्हळ्यार मेग्गेल नदरेन मेग्गेल दृश्टीन म्हणून मेग्गेल दृश्टीन तें सम आसा तें अशें जावंक आशिल्लें तें तशें जावंक आशिल्लें तें सम ना असल पुरा अभिप्राय आमी केन्नाय उलयतना सांगताचे. हाजी मिती आमगेल्या मनांत तूं एक दोन स्थिती उत्पन्न जाता. एक विशया बग्गे आमकां धनात्मक दृश्टीकोन आसचे नेजा ऋणात्मक दृश्टीकोन अनेक विचार आयलो. दृश्टीकोन म्हळ्यार एक विशयाचे वयर आमगेले आसचे मनोभाव म्हण जाता एटिट्यूड म्हणटा ताका. आनी मुखार आमी पळोवचें गेल्यार कितले की वेळा आमगेले दार्शनीक म्हणून आमी म्हणटाची म्हळ्यार अपास दृश्य दाखोवन येयले ते एक 100 वर्स 200 वर्स मुखारी कशें आसता म्हणून एक विजन घेवचें एक दर्शन ताजें घेवचें असले मनशाक आमी दार्शनीक म्हणटाचे. आमगेले स्वामी विवेकानंद जेवो महात्मा गांधी जेवो धार्मीक क्षेत्रांत आमगेलो मध्वाचार्य जेवो बुद्ध जेवो बसवण्ण जेवो असल मस्त आमकां व्यक्ती आमगेल्या मुखार दिसताची. आनी तांणी उलयले त्या काळार तांणी उलयले शतमाना फुडें उलयले आजकय थोडे आमकां सत्य म्हूण दिसता. तशें तांगेले भविश्याचें स्वप्न तांणी आटोवचें तांकां सामर्थ्य आसा. आमी कितले के वेळा शिक्षण संस्थे वतना युनिवर्सिटी वतना थंय एक येद्राक द्वारा लागीं एक विजन स्टेटमेंट म्हूण घालता तांणी म्हळ्यार ह्या संस्थेचे मुखारचे आमगेले दृश्टीकोन कसलो आसा दर्शन कसलें आसा अशें तांणी तें स्पश्ट करचें. आमकां थोडे वेळ सांगता आमी आमकां दूरदृश्टित्व आसता म्हूण लॉंग सायटेडनेस आमकां मस्त मुखार कसो जाता म्हणून आमगेले आतां आमगेले सगळे प्रपंचांत सगळे विशय भारी एक अभिवृद्धी भारी एक फास्ट ताजे वेग चड आसता. आतां आज आमी एक बस स्टँड एक एअरपोर्ट एक हायवे आलोचना करता आसतना रचना करता आसतना आनी 50 वर्स नंतर हे अंतू कितले वाहन येता कितले जनसंख्या चड जाता हें पुरा लाग घाला रे ताका आमी दूरदृश्टित्व म्हणचे. दूरदृश्टित्व आमगेले योजकाल मात केन्नाय आसता तेन्ना मात्र आमगेलो देश उद्धार जाता. केल्या वेळा आमी दृश्टीहीन जाताची कसं म्हणून आमकां भविष्यता बग्गे आमगेलें एक विजन आसना. तसले संदर्भाक आमी दृश्टीहीन ब्लायंड विजन म्हणटा आमी तशी आमी दृश्टी आसुनूय आमकां प्रयोजन ना अशें जाता. आनी थोडे फावटी आमी दृश्टी घालचें म्हणून आतां अपास आयलो दृश्टी घालचें म्हळ्यार एक विशयाचेर आमी काम करचें ताका आमी दृश्टी घालचें म्हणटा. आतां आमी दृश्टी काडचें म्हळ्यार कसो जालें म्हळ्यार आमगेलें खंयचेय एक सुंदर वस्तू आशिल्ले कडेन सुमार जणांनी पळयले कुडले
तांगेले भावन ಸ್ವಲ್ಪ ಋಣಾತ್ಮಕ ಜಾವನು कसले ತೊಂದರೆ जाता वायट जाता म्हणाल एक दृष्टी हक्का अर्थ हक्का आमी सांगचे दृष्टी पडचे म्हणून दृष्टी पडला दृष्टी काडच्याक आमगेला थोड्याची जनपदीय आचरण असं मीठ वाळसूची म्हणटा आमी आनी फुडें हे गोड्याचे लाळ ते अंतू उज्जा दवरून ते उदका घालचे अशी पुराय एक नमुन्याची आचरणे आमगेले जना मध्य आशिल्ले असल दोळो आमगेलो बारी एक विशेष रचन आसता ताका येद्राक आमकां स्क्लेरा आनी कॉर्निया आनी प्युपील म्हणून मस्त एक कॅमराची रचन आसता कॅमरा कशें कॅमरा रचन केलेलें दोळ पळोवन म्हणटात अशी हे दोळे तूं एक कॅमरा रचन आसा त्या कॅमरांतल्यान एक दृश्य रचन जाता ते परत एक आमी रेटिना म्हणटा तांतू पडलेले दृश्याक अर्थ करचे वयले आमगेले ब्रेनान ते ब्रेन आनी दोळ्या मध्यें तूं दृश्टीनर आसा हे दृश्टीनर आनी जो आमगेले ह्या कॅमराचे खंयचेय पार्ट कसले दोश आयला रे तांत आमकां दृश्टी हीन जाताची आनी दोळे दिसना असल एक दोळो आनी तांतूंतल्यान जावचे ते ताजें सामर्थ्य पळोवचे सामर्थ्याक दृश्टी आनी तातूंतल्यान उत्पन्न दृश्य हे एक प्रपंचाचे विचित्र हाजे मोल कळकेला रे आमी थोड्याची वेळ दोळ धांपून आनी चड धांपून आतां आमकां कसलो फिलींग जाता आमकां कसो भावन येता कडेक आमकां तडसुको जायना लास्टाक आमी दोळ सोडके येता म्हळ्यार आमकां एक घडी हे दृश्टी नातिले आनी दृश्य नातिले आमकां वांचूक साथ दिना असलो एक विशिश्ट शब्द दृश्टी आनी आमगेले सगळ्याले दृश्टी चांग रितीर असो आमगेलें जीवन चांग जेवो म्हणटची हांव म्हगेले दोनी उत्तर राबयतां